बाणावले मतदारसंघात अजूनही भलायकी आणि शैक्षणिक मळार बऱ्यो साधन सुविधा ना अशें विधान बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान केला। शेरावली पंचायतीन आयोजित केल्ल्या भलायकी शिबिरा वेळार तो उलयतालो। आदल्या आमदारान बाणावले मतदारसंघाची कांयच उदरगत करूं ना असोय आरोप ताणें केला। हेल्थ सेंटर आसा ते फंक्शनिंग तांची सारकें ना आनी म्हाका दिसता नाव वी हॅव गॉट ऑल आवर मिनिस्टर्स लायन्ड अप आनी वी विल क्लोजली वर्क विथ दी हेल्थ मिनिस्टर दिस टायम and to ensure that health is being developed in Benaulim constituency. Benaulim constituency एक प्रॉब्लम सोदा चोयल म्हणटा ते बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हेल्थ कित्याक इम्प्रूव जालो ना, बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी एड्युकेशन कित्याक इम्प्रूव जालो ना, कित्याक बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आमदार आसतालो ताका कमिशन जाय आशिल्लें, सगळे कामाक ते कमिशन जाय आशिल्लें, ते कमिशन जाय म्हणून आज हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जालो ना. फॉर हिम कमिशन फर्स्ट यूज टू बी द अजेंडा, not development first. So now there will be no commissions. Health improvement korpas I think commission aspana contractor operation. So agenda is going to be development of health services, development of education services, and eliminating corruption and eliminating commission is going to be our motto. So commission free governance, commission free development is going to be our motto.